राजकीय फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धावपा खातीर आपमजत गट तयार करूं नाकात. बायलांनी आत्मनिर्भर जावपाकूच जाय. बायलांनी गोव वा आनी कोणाचेर आर्थीक दिश्टीन विलंबून रावपाक जायना. देखून दरेका बायलेन आत्मनिर्भर जावप गरजेचें अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगता. केपें आयोजीत केल्ल्या माटोळी बाजाराच्या उक्तावणा वेळार सुभाष उलयतालो. इन्कमाचेर अवलंबून रावपाक जायना म्हणून हे इनिशिएटिव्ह घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणून आम्ही महिला सशक्तीकरण हे वेगळे काय ना. महिलांची आर्थिक परिस्थिती सुधारपा खातीर तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाक जायना. आमचेर कसले संकट केन्ना येतले केन्नाच कळना. म्हणून आमकां स्वताक एम्पावर जावपाक जाय. आमची स्ट्रेंथ, आमची पोटेन्शियल, आमचे टॅलंट, आमचे कॅलिबर, आमच्या आंगार आशिल्ले गुण हे जाणून घेवपाची शक्ती आमकां आसपाक जाय. कसले व्हडले संकट आयले जर जाय सामनो करपाची ताकद ह्या महिले भितर येवपाक जाय. म्हणून हे महिला सशक्तीकरण म्हणजे फक्त पैसे न्ही. पैसे आमकां इलेक्शना वेळार मेळटा. आमी केन्ना केन्ना पळयता की सेल्फ हेल्प ग्रुप करपाचो उद्देशच आमी विकून वतात. कोण तरी 10 जाण बायले येतात आनी कोणाकडेन हाजे कडेन डिमांड करतात, ताजे कडेन डिमांड म्हणटात आनी असले जर निवडून आयले जर जाय जाल्यार मागीर घट्टन 5 वर्सां काय ना, 5 वर्सांनी परत येतले. म्हणून इन्स्टंट काय नासता, कळ्ळें न्ही. तात्काळ म्हणटा ते मेळपाचें ते पळयनाकात. तात्काळ मेळटा, इन्स्टंट इज नेवर कॉन्स्टंट. म्हणजे तात्काळ मेळटा ते सर्वकाळ मेळना, सदांच मेळना. म्हणून निवडणुकीच्या वेळार कोणाच्या फाटल्यान वचपा खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुप करनाकात. कृपया नाव पेड्यार जाता. कांय ग्रुप करतात, कांय महिला करतात, पूण संपूर्ण महिला वर्गाचो बदनामी जाता. हे करपाक वचपाक जायना आनी तातूंत मूळ उद्देश आसा तो सफल जायना. म्हणूनच तुमचे कडेन मागता की ह्या प्रकारे हे करपाक जाय. कॉमनल आमगेले एक हार्मनी आहा ते आमचे मध्ये आनी ही मुखार गोंयकारांक व्हरपाक गरज आहा. जावं जेन्ना कसलोय सण जावं तो क्रिसमस जावं, दिवाळी जावं, ईद जावं, गणेश जावं, आमकां एकवटान मुखार वचपाक गरज आहा. आनी जेन्ना आमी सगळीं एकवटान मुखार वयतलीं आमगेले मतदारसंघ, गांव, आमगेलो देश मुखार वयतलो.